सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर भेटून तुका बलिदान जमल्या एका मोहनात तुका तारेल्या तुका बुकेल्या पोस तुझ्या रक्तामासा सुंदर सोन्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची संवसारांतली जिणी सुख आणि दुखांचे मिश्रण जावन आसा. सुखूय आसा, दुखूय आसा, तडपडी संतोषूय आसा, कश्टय आसात. सुखा वेळार सूख आसतना देवाक विसरचें न्हय आनी दूख वा कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी निराशी जावचें न्हय. इस्रायलकाराच्या जिवितांत कानान शहरांत आसल्या वेळार तांकां सूख आसलें, सुखांत ते जियेताले, संतोष आसलो. पूण एकच फावटी दुकोळ आयलो आनी खाण ना जालें. खाण सोदून ते इजिप्ताक पावले आनी थंयसर जुजेन तांकां खाण दिलें, वस्ती दिली, भूंय दिली रावंक आनी तांचो सांको वाडलो. आनी थोड्याच तेंपा उपरांत थंय नवो राय अधिकाराक आयलो आनी ताणें इस्रायलाचो सांको वाडलो पळयलो आनी तो सांको उणो करूंक ताणें तांकां कश्टूंक सुरू केलें. अशें ते कश्टांत आसल्या वेळार देवाक ताणें उलो मारलो आनी तांच्या कश्टा वेळारय देव तांच्या बगलेक आसलो. आमच्या जिणेंती सूख आसल्या वेळार देवाक विसरचें न्हय, देवा ते आमी उपकारी मोन आटयचंय. तशेंच कश्ट आयिल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार निराशे जावचें न्हय, धैर्य सांडचें न्हय, बोरवोसो सांगचें न्हय. देव आमच्या बगलेक आसा म्हणून आमी भावार्थान घट पातयेवची. ही कृपा आमी मागया आनी हे मिसाचें बलिदान आमी पवित्रपणे पेटोवच्या खातीर आमचे पातकां आमी ओळखून घेवया. आमची पातकां ओळखून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर्वराज देवा आनी तुमकां मनान चिंतनान वायटात आनी मनगटान हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून भगवान सदा संकार मारीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चड पुजदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट सुकलेल्यांक तुज्या सदाचो उजवाडतून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणेचे सालेंत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड बेता तें पयस करूंक
आणि हो भावार्थ थीर करता ते धरूंक आमकां कोरपाथी आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेथान राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतल्या वाचप झुजीची वळख नातलो एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. ताणें आपल्या फर्जेक म्हळें, पळया, इस्रायेलाचो संततीचो लोक आमच्या की चड वाडला आनी बळिश्ट जाला. ताची संख्या चडनाशें करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय. झूज बी उठत जाल्यार ती आमच्या दुस्माना सवें एकवटीत आमचे विरोध झुजतीत आनी ह्या देशांतली पळोवन दमतीत. देखून जड्याची उजी आमी दिवंक तांकां दमोवच्या खातीर जबरदस्त मुकादमाक तांचे वयर नेमलें आनी अशें तांणी फारावाच्या पितोम आनी रामसेच्या म्हणल्यार कोठाराची शाहारां बांदलीं. पूण जितले चड तांणी तांकां दख दिली तितली चड ती संख्यान वाडली आनी विस्तारली आनी लोकांक इस्रायेलाची भिरांत दिसूंक लागली. देखून इजिप्तकारांनी इस्रायेलींक निश्चुरायेन गुलामपणान लोटून घाली. 1200 वावर तांकां दिवन तांची जिणी कडसाणीची बरीशी केली. मातयेच्या आनी इटाच्या वावराक तांकां लायली. शेतांतली सर जिन्साची कामां तांकां दिलीं. हे फरी इस्रायेलींनी कठीण गुलाम वावर तांकां करूंक तांणी तांकां बलात्कार केलो. तेन्ना फारावान आपल्या सगळ्या लोकांक आज्ञा दिली, हेब्रावांक जल्मल्ल्या हर एक चरको भुरग्यांक न्हंयत उडया, पूण चेडवां भुरग्यांक वाचूंक सोडा. देवाचें उतारें. देवाचे वडकार. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. सर्वेस्पर जर आमचे सवें नातलो जाल्यार हें इस्रायेलाचें गायन. सर्वेस्पर आमचे सवें नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावती. रागान जळोवन आमचेर उठतेले मनीस आमकां सगळेच गिळटे. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. तवळ आवरांत आमी बुडतेलीं असल्या उदकाचो लोट आमकां ओडीत वरतो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमच्या वयल्यान गेल्ल्या बगर रावची नातलीं. तांच्या पासांत पडून सोडिनातल्याक देव सदेंस जावं. सर्वेस्वराचे नांवी आमचो आदार. शिकारे घराच्या पासांतलें सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमची पासांतलीं सुटल्या. निजायकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्या. जणे सर्ग आनी संवसार रचला त्याच सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. निती पासून दगदनी भक्तेलीं कितलीं बागी सर्गीचें राज तांचें. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हे घडून थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शाराक धांवन गेली. थंय जाकारेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें मान केलो.
एलिझाबेथेनं मरियेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो सर संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाथा, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातें संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळत संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गर्भ्यांक ताणें दुस्पाटायल्यांत. पदवेदरांक उंचासानां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तून भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिला आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटींग गेली. देवाचें उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय तशेंच कार्मेल मायेते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जुलाय 16 तारखेर अख्ख्या संवसारार कार्मेलीत कार्मेस आमचें फेस्त आचरण करतात. आनी हो दीस सगळ्या कार्मेलितांक एक व्हड म्हत्वाचो जावन आसा. कित्याक कार्मे सायबीन आनी कार्मेलितां मदें एक आत्मीय वा लागशिल्लो संबंद आसा. ही वॉर्ड कार्मेल दोंगरार कार्मेल मायेच्या आश्रयकाल प्रारंभ जाली आनी उपरांत कार्मेल मायेच्या मजतीन अख्ख्या संवसारार विस्तारली. आनी आमी ह्या दिसांनी कार्मेल मायेक नव्यान करना तिका मान करता, तिच्या शेगुणाचेर नियाळ करता आनी तिचे तावन प्रेरण जावन देवाक मानता तसली एक जिणी जिवंक तिचो आदार मागता. तर आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा कार्मेल माई देवाचें वटपण वाकणलेली. हांव कार्मेलीची मरये मायेची सगळी जिणी 2 शब्दांनी घाली, 2 उतरांनी घालयत. आमेन आनी हालेलुया. आमेन देवाच्या उतराक सय, केदाळे सय, देवाच्या उतराक काल्तिमान. देवदूतान तिका बरी खबर हाडली ती सोडूंदराची आवय जातली म्हणून. मरयेक सुरवेर समजोवना हें कशें जावचें म्हणून विचारलें. उपरांत पवित्रात्म्याच्या बळान तूं गर्भे जातलें म्हणून बडव्यान सांगलें. आनी मरयेन सांगलें, हांव देवाची चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जाव म्हणून. देवाच्या उतराक मरयेन घालतीमान घाली. पूण हें कशें सादलें मरयेक घालतीमान घालूंक सुलाभाचें न्हय. पूण मरयेक आसलो भावार्थ, संपूर्ण भावार्थ वा संपूर्ण पाती न्ही देवात. देव कितें सांगता जाल्यार तर तें घडटलें. देव सगळें बऱ्याक करता. तो सत्यवंत, तो पदवेदार
आनी सर बरो हो असलो भावार्थ मोरयेते आसलो, तसलो गूण भावार्थ मोरयेते आसलो. आनी ह्या वरवीं देवाच्या उतराक कालती माण घालूंक, देवाच्या उतराक आमेन म्हणूंक तिका साध्य जालें. तिणें आमेन म्हळ्यार एकच पटी न्हय, हरी जिणेच्या हरी हंतांत जायते कश्ट तिका आयले, घुस्पट गोंदोळ आसलो जाल्यारय देवाचेर आसलो अखंड भावार्थ धंडळ नासतना तिणें देवाच्या उतराक कालती मान घाली. आनी दुसरे सुवातेर हालेलुया, देवाची स्तुती गावची, देवाचें नांव वाखणचें. ती एलिझाबेथ भेट करूंक वता आनी थंयसर एलिझाबेथ तिची प्रशंसा करता, होगळ चिता. पूण हे एलिझाबेथ होगळशे वेळार ती आपणाचें वटपण चिंतिना, तक्षण तिचें गमन येता देवाचेर. देवाणी हें पुरा गडाशें केलां, देवाचें नांव वर्तें जावन देवाची स्तुती ती गायता. आनी आयच्या उपरांत आमी आयकलें मोरयेची स्तुती गायनांत. म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवी गाथा, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोगाते संतोशान उठता. सगळें देवा वरवीं जालां. देवान दया दिश्ट घाली, देवान देवाचें नांव भगवंत जावं, ताणें किरकोळ्यांक उजो पारल्या, सगळें देवान हें केलां म्हणटा ती. देवाचें नांव वर्तें जावं, आपणाचें वटपण ती लेखिना, आपणाची भाडाय ती उलयना. केन्ना आमी देवाच्या उतराक सय घालता आनी देवाचें संपूर्ण भावार दवरता, तवळ कश्ट वेळारय देवा थंय आमी उपकार मौन आटयता. कश्ट कोणायकी नाका. आमकां दूख भोगतना देवा आमी तितल्या संतोशान आसना जाल्यारय उपकारी मौन आमचे तातूंत. कितले कश्ट देवाक दुरसां नासतना देवान करचें सगळें सारकेंच. देव सर्पोद्वेदा आनी मोगाळ असलो मनोभाव आमच्या आसत जाल्यार कश्टा वेळारय उपकारी मौन आमी आटयता. मोरयेन तेंच केलें. कश्टा वेळारय देवाचेर संपूर्ण भावार्थ दवरल्यान कश्टा वेळारय देवाचे उपकारी म्हणून देवाची तिणें स्तुती गायली, देवाक तिणें वाखणलें. तर आमच्या जिणेंत ती सूख आसल्या वेळार देवाक विसरूंचें न्ही, आमी उपकार म्हूण आमी आटयचे. तशेंच कश्टा वेळार भिवोवचें न्ही, निराशे जावचें न्ही. तसो देव आमच्या सांगात आसा. तो ताणें बडी सूख दिलो, तसो देव आमच्या सांगात आसा, आमच्या बगलेक आसा. तो खंयचेय कश्ट जावन दी, खंयचेय सूख जावन दी, शाश्वत न्हय. कश्टा उपरांत सूख येता वा सुखा उपरांत थोडे बडी कश्ट येतात. पूण उपकारी म्हूण मोरयेंत आसलें तें उपकारी म्हूण आमचें सदांच आसूंक जाय. मोरयेंत तें आसलो भावार्थ आमचें तें अखंड थीर आसूंक जाय. तो वळू आमी केन्नाय संतोशान जियोंक आमकां साथ जातलें. ही कृपा आमी मागया. आमेन. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणीक सावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घालतू तांचे तुझे बेसांव. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें. भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवें. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणीक सावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घालतू तांचे तुझे बेसांव.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें साम म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्वर मानून घे. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमकां आत्म्याचें पोशण करूं ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपवंत म्हणून वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत आमकां मरीसो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावन तुजी खणमळाय आमी वाकणटा. शेकान शेक प्रतिमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी वेजमिता. सरकाळी मनशां थंय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साखरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशाक कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार. तांचे वाखणेक आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर सदांच साबलात जावं भगवान. उमसकेन काळाचे सर्वेस्पराचे नावे ताकाचे उमसकेन काळाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरत सगट पग तुया. Gesù veloce ci gonzala, Gesù noviane troverò. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या येजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंत म्हणसो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पझडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माय संगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदता आनी सर खाळी तुका मानव जावन त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेधार बापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंचो शिकयलेलें प्रार्थना थैर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाम, तुजी रास आमकां, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेला बक्षिता तशें आमचे पाप खामोगत आनी आमकां थाण पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे एणे बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धमदोता म्हळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कौतुक कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कौतुक कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
सा बसल्या गावात पयण करता तुझ्या आदारात पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सजावन आसा बसल्या गावात पयण करता तुझ्या आदारात पातयेता तुझी ससाय मागता सोया आमी सोबेस्तल्या धी तुवी सेवांका कष्ट सरवून गेल्या वाचता लाभ शांती आता यात्रिकामी सजावन आसा बसल्या गावात पयण करता तुझ्या आदारात पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सजावन आसा बसल्या गावात पयण करता तुझ्या आदारात पातयेता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया. सर्गींच्या बापाम जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. या पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाढूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या बोरवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वबुद्धीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेनो. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाकणता. आपणाक चरण दसे म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन बिंसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजेकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवात दैवीक माये कोण ना तुझे परी भोळे माये खत नातले अंकवारे. कर्मेच्या आधारा पाव आमकां ये धर्या सुखरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावले. आतांय तुका तुज्या भुरग्याच्या हुस्को आसा म्हणल्यार दडपातीन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरजो तुजे मरेपात जेजू मुखार दवरता. आतां आमच्यो सर गरजो आमचे ते सामा कार्मेल माया मुखार दवरया. उगडास कर हे भोव दयाळी अंकावली. तुज्या आशाक धवलो तुजो आधार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोणपणी घुमट नासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेच आयकूंक ना. हे पातेन थैर खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकाच्या अंकारे म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे ठाकुरतेन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मुरे कुटपेन बरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचे जेसू. भगवंती म्हजे गांवचे अमो पाप्याक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमचो विनंती कर नमान मुरे कुटुंब बदलले सुमे तुझे सांगता स्त्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जे खुशीचे जेजू भगवंती बलिरावशिवाय आम्हा बाप्याची विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळी आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमचो विनंती कर नमान मुरे कुटुंब बदलले सुमे तुझे सांगता स्त्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जे खुशीचे जेजू भगवंती देवाची माई आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या काळी आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमचो विनंती कर मुरे मरे फात मिळालेल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया ए भगवंती मरी कार्मेलांनी आमची आवयतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून थडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता व्हडा फातलेनीन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टा अणभरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आणि आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदर दिवन आयल्या देखून तुका आमी अर्जता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावण सगळींच्या सुखाक पावोवंक आमकां हो कर मागता तुज्या आनी तुजे हातीन आसलेल्या जेजुबाच्या कृपे वरवीं आमेन निमाणें गीत Dongal sopce savi asam somantuka magni amchi gilmorgi sarga sondi ashivara Cinye पर्वत चढताना आपटून तपटून पडताना ये आमच्या आदारा बेजाराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजू दयेन सांगे पुता कुशिताची करून दियादा कार्मेल दोंगरा सोपचे सायबी आसमचो मान तुका मागणी आमची घेवन वर्गी सर्गा सोंदी आशीर्वादा पुत्रा सोये आमकां आशीर्वादी वांता बापाची